तुझेसशी आज हांव पावल्या येण्याक तुझ्या त्रिगूण हांव रावल्या जिणी उजवाडाक सारचेक हांवें जिविताची वाचलय सोम्या जिविताची वाचलय सोम्या जेजू ये जेजू ये काळजान म्हज्या रावूंक ये जेजू ये जेजू ये काळजान म्हज्या रावूंक ये जीवन पावन करूंक ये जेजू ये काळजान म्हज्या रावूंक ये जेजू ये काळजान म्हज्या रावूंक ये जीवन पावन करूंक ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये काळजान म्हज्या रावूंक ये जीवन पावन करूंक ये तुझे विणे मुझे जिणे अंकाराचे वाटेन चमकोन गेले पाठ करून तुझ्या पवित्र
समजावन युकरिस्ताच्या मेजा भोवती हजार जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. आज आमी पास्काचो चवथो आयतार, देव आपोवनेचो आयतार आनी पयले कुंभाराचो दीस संभ्रमता. आयची देवस्तुती जेजू बरी आगोवले आसो मोगाल मोवाल शेलियो जावंक उलो दिता. जेजू आमचो बरो गोवली जावन आमचो मोग करता, नावान वळखता, जतन घेता, राखता आनी सांबाळता. ताजो मोग करून ताका आयकल्यार आमकां कितें गरज आसा ते सगळे तो दिता. आपलो दिवस शेलयां खातीर दिता, मुल्ले सत शिकयता. तशेंच ह्या बऱ्या गोवल्याचो मिसाव मुखारून व्हरूंक जेजू बऱ्या गोवल्याचो सारकें. गोवली आमकां मेलच्याक मागूंक देव आपोवनेचो आयतार संभ्रमता. तशेंच आज आमच्या जिवितान वर्त्या संतोशाचे दीस. जायत्या दिसा जावन संतोशाचे राखून रावल्या, संतोशाचे घडी लागीं पावल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या काळजान घेवंक राखून आसल्या जेजू उंड्या आनी वायना रुपार पयले पटी आमच्या काळजांत येता आनी आमकां आत्मीक कानन ददोशी करता. ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिता. सांगातच आमकां जेजूक सेवंक तयार केल्ल्या आमच्या याजकांक, सिस्टरांक, टिचरांक तशेंच देव बिरांतीन वाडयल्ल्या आमच्या आवय बापायक, पोदर मोदोरनीक आनी सर सैऱ्यां खातीर आनी हांगासर आसल्या सर पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच ह्या बलिदाना वेळार जेजू बऱ्या गोवल्याचो बरो शेलियो जावंक दिवंक गरज आसते कुरपा मागया. तर प्रवेश गीत गावन आयचे संभ्रम आमी आरंभ करया. दया करून उबी रावात. आणि कांत्या मोनान बलिदान पेटोवंक जमल्या. हातूचो धरून सोम्या समकून आयल्या वेदी समोर तुझ्या. भक्ती बुरबेन आणि कांत्या मोनान बलिदान पेटोवंक जमल्या. साकर म्हणून आमकां तूं आपयनाय, इश्ट म्हणून मोगान लेखता. तुका सगळोच आमकां दिताय, देखून तुजो पाटलाव करता. तुका सगळोच आमकां दिताय, देखून तुजो पाटलाव करता. तुझो धरून सोम्या समकून आयल्या वेदी समोर तुझ्या. भक्ती बुरबेन आणि कांत्या मोनान बलिदान पेटोवंक जमल्या. तुझे स्मरण आणि जीवनपण संभ्रमता व्हरता बाजार. काळजा मोना नितळ करून भेटयता हे बलिदान. काळजा मोना नितळ करून भेटयता हे बलिदान. तुझो धरून सोम्या समकून आयल्या वेदी समोर तुझ्या. भक्ती बुरबेन आणि कांत्या मोनान बलिदान
म्हणून मोगान लेखताय तुका सगळो समका दिताय देखून तुजो पाटलाव करता तुका सगळो समका दिताय देखून तुजो पाटलाव करता हात तुजो धरून सोम्या समकोन आयल्या भेदी समोर तुझ्या भक्तीन उर्बेन आनी कालत्या मोनान बलिदान पेटोवंक जमल्या हात तुजो धरून सोम्या समकोन आयल्या भेदी समोर तुझ्या भक्तीन उर्बेन आनी कालत्या मोनान बलिदान पेटोवंक जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू मगाल बांबयनीनो आयचे हे अर्गामी स्थितात सर्व पयल्या कुमगाराची भुरगीं तांची वडिलां तांचे कुटाम सांगाता मेळोन ह्या 25 जाणां भुरग्यांक पयले फावटी जेजूक सेमचे भाग फावो केल्या पासून देवाक ती आज काळजान तावन दिन वाजतात अर्गां दितात तशेंच प्रत्येक तेसांव एडन बर्नल लसनादो अर्गामी स्थितात ह्या आणि आमच्या सर्वांच्या तेसावा गरजा आनी इराद्या पासत मागून हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सर्व सांगता भेटोवया ह्या नेणतुल्या भुरग्यां पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया आज तांच्या काळजांत येमसो जेजू सदां काळ तांचे बगलेक रावोन ताचो मोग करूंक ताचे खातीर जियोंक ताच्या सता वाटांनी सुमकोंक गरजेची कृपा देव तांकां फावो करूंक गरजेचें प्रेरण वडिलां तावन तांकां लाभो म्हणून आनी अशें भावार्थान क्रिस्ती मौल्यांनी ही भुरगीं समाजेन पवित्र सभेन परजोळून दीत म्हणून आमचे सर्वांचे मागणें जावं हें पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते रितीन भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून दोनांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध ह्या पासून भगवान सदां समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनाधिकारात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं आमेन सोम्या काकुलकर सोम्या काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर सोम्या काकुलकर सोम्या काकुलकर महिमा देवागून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी
बेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपल बेटा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया एक घडीभर हात जोडून दोळे दांपून ह्या भुरग्यां पासत तांच्या कुटुंबा पासत मौनपणी माग. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकाच हिंडांत सर्व शेळयांक तारण मेळचें म्हण बरो गवळी कसो तुजो पूत संवसारांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवांनी वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या सोरोबाक तांकां पावयता. तर हे आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखूंक ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें सुबाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोब्याने पवित्रत्म्याच्या एकपणाम जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या ससनाक. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवल पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताल्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी खुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो तर आमी कितें करीजे? तवल पेद्रून तांकां जाप दिली, पातक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हरएकलो आपल्या पदकांचे बॉक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवन तवल तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपणे दिता त्या हरएकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून
तांकां उलो दिलो. उपरांत तांचे उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेलांत दाखल जाले. देवाचे उतर हें. Serves por muso goli, kains maka unena. Serves por mozo goli, kais maka unena. Serves por muso goli, kains maka unena. Paswo saro meltat तो माका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी माका तो आपूण बोता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Serves por mozo goli, kais maka unena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटान हांव भियेवन सोना. कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. तुजो दंडो आनी बेत आसात ती म्हाका दय दिता. Serves por mozo goli, kais maka unena. गड्ड जेवान म्हज्या दुस्माना हुजी तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माते तूं मागताय. म्हजे कोप भरून वोमताता. Serves por mozo goli, kais maka unena. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजी सोवे आसतली. आनी सर्वेस पोराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. Serves por mozo goli, kais maka unena. Serves por mozo goli, kais maka unena. सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. प्रिती मोगाच्यानो, बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणिकायेन तुवें तें सोंसलें, तेद्वा जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपावणें मेळ्ळां
ह्याच खातीर कारण तुमचे पसत पयले क्रिस्तान कस सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारल्ले ना आनी ताच्या तोंडात हावन कसलेंच कापटीपण आयिल्लें ना ताका सवरले वेळार ताणें पाटी सोवले ना ताका कश्ट येताना ताणें बेश्टयिल्लें ना बगार निती प्रकार जट्टी करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें वपून दिलो आमी पतकाक मरून पवित्रपणाक जियोंचे खातीर कुर्सयल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पतकां ववयले ताच्या घाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात तवळपर्यंत वाट चुकून गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आशिल्ले तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या रखण्या आनी गवळ्या थंय पाटी आयल्यात देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. हांवूच बरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून फरिसांवा लागीं म्हणलें सत हांव तुमकां सांगता जो कोण बोकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवाल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या तांच्या नांवान उलोकन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सक्तांक भायर काडटास तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली पूण ताणें सांगल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो सत हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयलीं आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबितायान आसतलो. तो भायर भितर वेतलो. ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण. बरो नमतोंच्या मापान ते मेळ्ळो म्हूण.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. या दिसांनी भारताच्या 5 स्टेट्सांत असेंब्ली इलेक्शन चलून आसात. आदी म्हाका इलेक्शन कॅम्पेनिंगा वेळार पार्टीन एक मॅनिफेस्टो तयार करचें आहलें आनी आपली पार्टी जिखून आयल्यार आमी लोकां खातीर, समाजा खातीर, राज्या खातीर कितें करता म्हूण सांगचें आसलें. what we will do for the people, for the society, for the state. पूण आतां टीव्हीचेर पळया, सामाजीक जालताणांचेर पळयव्या, न्यूज पेपराचेर पळयव्या, चड आमकां मॅनिफेस्टो दिसून येना. कितें दिसून येता? एकामेकाक दुरसोवचें. विरोध पार्टीची सरकार करना आयल्यार कितें सक्कड अन्याय चलता, कितें सक्कड लुकसाण जाता, कितें सक्कड वायट जाता म्हूण सांगचे शिवाय आपूण कितलो बरो, आपूण कितलो नितीवंत, आपूण भ्रश्ट न्हय म्हणचे आमी पळयना, आयकना. आपणा विशीं उलोवंक कोणाकी धैर्य ना. विरोध पार्टी विशीं, विरोध कॅन्डिडेटा विशीं नेगेटीव उलोवचें. हाका नेगेटीव कॅम्पेनिंग म्हणटात. आज बऱ्या गवळ्याचो आयतार, देव आपोवण्याचो आयतार आमी म्हणटा आनी आमच्या फिरगजीन तिदोडो संभ्रम 25 भुरग्यांक पयल्या फावटी जेजू क्रिस्ताक उंड्या आनी वायना रुपार सेवंकेक अवकाश. जेजू कितें करता? जेजू एका रितीन कॅम्पेन करनासा. आपूण बरो गवळी म्हूण आयच्या सुवार्थेन आमकां आयकूंक मेळना. सुवार्थेच्या उपरांतल्या वाक्यान आज जुवांवच्या वांजेलाच्या 10व्या अध्यायाच्या 10व्या वळींत सुवार्थ आखेर जाता. पूण 11व्या वळींत तो सांगता हांव बरो गवळी. गवळी म्हळ्यार कितें? गवळी कितें करूंक शकता? एक मोठी झळक आमकां आयच्या किर्तनांत आयकूंक मेळटा. गवळी आमकां धदो शिकोवंक दिता, आमकां पिवन दिता, आमकां मेज मांडटा, नितीच्या वाट्यान आमकां चलोवन व्हरता. एका रितीन सांगचें तर आमकां कांयच उणें जायनाशें. एक उतार वापरता, भरून ओमताशें, ओवरफ्लोईंग. उणें मात्र न्ही, ओवरफ्लोईंग. तितलें सक्कड आमकां दिता. बरो गवळी म्हूण कोणाक म्हणचें? जेरेमिया प्रवादीच्या 3ऱ्या अध्यायांत 15व्या वळींत देवाची बसवणी. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो. एका रितीन गवळी म्हळ्यार आत्मीक मुखेली. सुदैवांचे मुखेली आशिल्ले फरिजेव, शास्त्री, प्रधान याजक एक गवळ्या बरी आपल्या शेळयांक खावंक जेवंक दिवच्या बदलाक तांकां ती दामोवन दवरतलीं, चिरडोवन दवरतलीं. दे वर सप्रेसिंग देम. आनी आज आमी जेजूच्या उतरांचो अर्थ तीन काडयत. जुवांवच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत चॅप्टर 9 जल्मांतून कुर्डो आशिल्ल्याक जेजू दीस दिता. पूण हे फरिजेव जेजूक जावं, जेजून केल्लें असर हें जावं मानून घेवंक तयार नात. एकल्याक बरें जालां तर तें सोसूंक ती तयार नात. आनी तसल्या परिस्थितीन जेजू तसल्या आत्मीक मुखेल्यांक चोर आनी लुटकार म्हूण आपयता. वॉरन कार्टर हो न्यूझिलंडाचो एकलो बायबल स्कॉलर, बिब्लिकल स्कॉलर. आनी तो म्हणटा
बरो गवळी म्हळ्यार आत्मीक मुखेली मात्र न्ही, जुदेवांच्या दस्तुरेंत, ग्रीकांच्या दस्तुरेंत, तशेंच रोमाकारांच्या दस्तुरेंत रायांक आनी चक्रवर्तींक एक बिरूद दिवचें आसलें, टायटल गुड शेपर्ड. तो गुड शेपर्ड जावन राय आपल्या परजेक सांबाळटा, शाबितायन उरयता. तांकां तांच्या कोरोनेशना दिसा भास दिवंक आसली, पूण हे कितें करतले, भास दितले आमी बऱ्या गवळ्या बरी तुमकां पळोवन काणयता. पूण राज्याचे बॉर्डर्स कितें आसा ते मात ते सांबाळटले अगेन्स्ट एक्सटर्नल एग्रेशन. पूण त्या राज्या भितर पर्जा, पिडेस्त, बुकेन आनी तशेंच दुबळी गायांची येतलीं. मोर देन 80% ऑफ द पीपल वेर पुअर, malnourished and sick. थोड्या फावटी मेंटल डिसीजस, थोड्या फावटी फिजिकल सिकनेस. असल्या परिस्थितीन जेजू येता. आपूण गवळी म्हूण तो उतरांनी मात्र न्ही, करण्यांनी दाखोवन दिता. आयच्या सुवार्थेन तो सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार, आय एम द डोर. आनी जो कोण वा जी कोण ह्या दारांतल्यान भितर रिकतात, whoever comes through my door will be safe. शाबितायन उरता. आनी त्या दारांतल्यान भितर आयिल्ल्यान कितें मेळटा? विल आय गेट एनीथींग टँजिबल? म्हाका दोळ्यांक दिसता तसलें कितेंय मेळटा गी? जेजूय बरें पिवन दिता. जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 2 ओळ 1 तावन 11 पर्यंत. काना शहराच्या लग्नांत उदक आशिल्लें उंची वायन करता. ताच्या उपरांत 4थ्या अध्यायांत समारियागान स्त्रियेक तो म्हणटा, ओळ 1 तावन 30 पर्यंत तांचें संभाशण चलता. थंयसर केदीन स्थान येवचना तसल्या झरींतलें उदक. Nobody will go thirsty if they drink the water Jesus gives. बरें खावंक दिता, दादोशी खावंक दिता. जुवांच्या वाद्यालांत अध्याय 6 ओळ 1 तावन 13 पर्यंत 5,000 लोकांक दादोशी खावंक दिल्लें आसा. पिडेस्तांक गूण करता. He will heal the sick. 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता, मरणाचे तणीर आसलेल्या अधिकारीच्या पुताक तो गूण करता. 5व्या अध्यायांत आमी पळयता, बेतसायदा तळ्या सरशी 38 वर्सां जावन फॉर 38 years a man was suffering. जेजू ताका गूण करता. 9th chapter 9व्या अध्यायांत आमी पळयता, जेजू जल्मातून कुर्डो आशिल्ल्याक दीस दिता. इतल्याक तो रावना. 11व्या अध्यायांत आमी पळयता, जेजू मेल्ल्यांक जिवंत उठयता. लाजराक ताणें जिवंत उठयलें. आनी इल्ले मुखार गेल्यार आमकां कळीत जाता, 15व्या अध्यायांत 13व्या ओळीन जेजू सांगता, आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो, मोग दुसरो ना. वो गवळी हेरांक बरें करता मात्र न्ही, आपणाक कस जाल्यार, आपणाक जीवच दिवचे जाल्यार तो जीव दिता, हेरांक शाबितायन उरयता. आनी तेंच तें केलें जुवांच्या सुवार्थेंत अध्याय 19 chapter 19 verse 30. कुर्सार कळून तकली बगोवन आपलो आत्मो ओपन दिता. These are the benefits we are getting for entering through the door of Jesus. And as for the first time 25 of you are receiving Jesus, the good shepherd will come into your hearts in the form of bread and wine. What does he expect from you? First thing he says, आयच्या सुवार्थेन तुमकां हर एकल्याक नांव काडना पळयता. Everybody he knows by name, all the 25 of you.
I may find it difficult, but Jesus will call each one of you by name. Second, Jesus tells, listen to my voice, hear my voice, recognize my voice. म्हजो ताळो आयकया आनी म्हजो ताळो वळखून घ्या. In this modern world, you will find lots of voices, sometimes strange voices, sometimes very attractive voices, very sweet voices. If those sweet voices are not according to the teachings of Christ, if they're not according to the teachings of the church, don't go after those voices. Those voices will come to you through events. Gadita marifat yeतात. Through circumstances, परिस्थिती marifat येतात. Through people, muncha marifat येतात. Maybe it will come from your most loved ones. But Jesus says, my sheep recognize my voice and will only follow me. Secondly, Jesus सांगता, हांव दार. I am the door. And again you will find very attractive doors, designer doors, secure doors. But make sure you enter through the door called Jesus. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30:19. सर्वेस्पर देवी उतरां सांगता, जिवीत आनी मरण, आशीर्वाद आनी शिराप तुजे मुखार दवरता, जिवीत विंचून काड. There will be many doors, but one door called Jesus. Even if it is difficult, enter the door of Jesus. Make that choice. जिवीत विंचून काड. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 11 chapter 11 verse 26 and 28. परत एक फावटी सर्वेस्पर देव सांगता, देवाचे उपदेश, God's commandments म्हणजे ताळो, that is the voice. तुम्ही पाळश्यात जाल्यार आशीर्वाद. If you follow the voice of God, of Jesus, you will receive blessings. पूण हांवें आज दाखयल्ली वाट सोडून तुमी येदोळ वळख नासलेल्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार शिराप. If you go after other voices, if you go into other doors, you will face the curse. Always choose life, always choose blessings. अवेरव्याम ज्या बाबार्थाचे विसारणे आम्ही करया. सतमंता देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक तेच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संभवलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळजाने कस असले, ताका कुरसार मोडलो, तो मेलो आनी ताका निके केलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सरपदवेदार बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिबी आनी मेल्ल्यांची मनशिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कदले पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षाने, कुडीचे जिवन बाण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमची प्रार्थना देवा मुखार दवरून बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकून तसो पटलाव करूंक जिवीत विसरूंक आमकां कृपा सकत आनी बळ दी म्हणून जेजू लागीं, जेजू मुखान सर्वेस्परा देवा बापाक आमची मागणी आमी भेटोवी. मोगाल बापा, आमच्या बापा लिओन, गवल्या पीटर पावलान, सर्व बेस्प, याजक, धर्मिकांनी जेजू बऱ्या गवल्या बरी जावन
तांच्या परजेचो मोग करूंक आनी जतन घेवंक तांकां तुज्या साकटेन बर म्हूण मागता. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय मुखेलांनी तांच्या परजेच्या बऱ्यापणा आणि संतोषा खातीर जियोंक शिकय. परजेचो मोग आनी जतन घेवच्या बऱ्या मुखेल्यांक आनी सरकाराक विंचून काडूंक एक मतदाराची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. तुझे याजक आनी धर्मिका जावन तुझे राजाचे मिसा मुखार सरून वरच्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या मदल्या जायत्यांक याजक धर्मिका जावनचे बग फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या पिडेस्त आनी उतर प्रायस्तांक विधव विधूर आनी आंकवाऱ्यांक बरी भलायकी दी. बऱ्या गावड्यांची देख घेवन कुटुंबा संध्यांनी तांची मोगान जतन घेवंक बरे मोन फावो कर. अंतरलेल्या आमच्या कुटुंबा संध्यांक ससन विशेव दया कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर विविध रितीचो वावर केल्ल्या सर्वांक दिसपट्टो ग्रास दया कर. भुरग्यांक पयल्या कुमगाराक तयाऱ्या केल्ल्या दोतोन शिकेल्ल्या शिक्षकांक आनी आयच्या संभ्रमाक कुमक केल्ल्या सर्वांक तुजे कुरपे बेसावांनी बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. जेजू पयले पुटी सेवच्याक आमी नेणटुल्या भुरग्यांनी भावार्थान आनी शेगुणान वाडोवंक वडिलांचो मोग करूंक तांकां मान गौरव दिवंक तांकां काळजावंक येवकरिस्टाचो देवाच्या उतराचो कुमसाराचो आनी मागण्याचो मान करूंक तांकां आनी सदांच जेजू बऱ्या गवल्याक मोगाची जावंक तुज्या आशिर्वादांनी तांकां भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्ती गरजां पासत मागे. सर्गींच्या मगाळ बापा ही सर्व आमची मागणी तूं स्विकार कर. तुझे बेसांव आमकां दे. ह्या सर्व नेणतुल्या भुरग्यांक आनी आमकां सर्वांक जेजूचो ताळो आयकूंक आनी ताचो पटलाव करूंक जेजू म्हणल्या दारात बारी सासांजी बी जोडूंक आशिर्वाद विसूंक कुमो कर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. भेटूंक बापा घेऊन आयल्या कश्टां आनी वावटीचो फळ जीवन आमचें समर्पिता. दयेन बापा कर तूं सुफळ हे बापा उंडो गोवाचो स्वीकार कर. वायंदांकाचो बेसांव घालून पवित्र करून दी तूं आमकां सगळींचे काळ. हे बापा उंडो गोवाचो स्वीकार कर. वायंदांकाचो बेसांव घालून पवित्र करून दी तूं आमकां सगळींचे काळ. मोगान तुवें दिल्लें सगळें कितें सना आमचें
दिता तुवेंच दिले तुझे कृपे फावो जाले घे बाबा गोवांचो स्वीकार कर वायदाकांचो बेजाव घालून पवित्र करून दितू आमकां सगळींचे काळ हे बाबा गोवांचो स्वीकार कर वायदाकांचो बेजाव घालून पवित्र करून दितू आमकां सगळींचे काळ नाका तुका मोठा स्तुती आशेताय तूं काळजानेंती सदा निधी जीएमची माता बापा कृपा तुझी घे बापा गोवांचो स्वीकार कर वायदाकांचो बेसाव घालून पवित्र करून दितू आमकां सगळींचे काळ तुवेंच दिल्लें जिवीत सरसना प्रासोबीत तुकाच तें ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरसना प्रासोबीत तुकाच तें ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता उंडो वो गोवांचो गुर्तामच्या वापराचो उंडो वो गोवांचो गुर्तामच्या वावराचो ओखामचे जिन्येचो त्याग आमच्या कश्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरसना प्रासोबीत तुकाच तें ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता रोस्ता फळांचो उरतामच्या वावराचो रोस्ता फळांचो उरतामच्या वावराचो सुख संतोषिनियेचो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरसना प्रासोबीत तुकाच तें ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी काल ती आमची जिणी
समर्पिता मगाळ बांबईनीनो मी बटम जे हे बलिदान सरपदवे दरा द्या बाबा पाक मन दातसले जा म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पळय सभेच्या आदाराक सगळेच पळोवन मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या गोवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायेन सोसलेलें कश्ट मरण आनी ताचे महिमेवानपण अजिवानपण आमी आतां संभ्रमतावानी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बळान आमचे पातकाचे घाय गुण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्ली मनशां कशी आमी तुका भेटयलेले बलिदान जावं म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस परा पवित बापा सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळयांनी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिकरण ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो सामसो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. सर्वेस पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय जय जय. भुरग्यानो तुम्ही आता सेंकवेचे वेसो कुमगा जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलचो पवित्र वेळ सक्कट भुरग्यांचे गमन हांगासर दवर. बाबा खरोच तुम पळय आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया बरोबर पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मल भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवन जाका आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते रातीन ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे, हो, तुम्ही समीस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या वडासाक करार. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेता. बाबा, आमचे सडवणे पासत तुझ्या आपतान सोंसलेल्या कश्टा मरणास, तुज्यान अनबरीत पुनर्जीवनपणास आणि सरकार सडण्यास मी भक्तीपणी वडास करता. आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयून आसा. देखून आमी उपकारी काळजां हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिसगा आणि तुज्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बार. आणि जेजू सोवें एकूड आणि एकत्म आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माय भोव भोगेन तांकां मरयेच्या सांजुजे तिच्या पतीच्या, तुज्या भगेन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या, भगेन सबेस्त्यांवाच्या आनी सोमेश भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगिवून बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गुवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गुवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटचुरे तुजे पवित्र सभेक बबट्टान आनी प्रिती मोगान थेर कर. तुझे उजीर तुमच्या एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कणवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दजूशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय.
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र ज्ञाच्या एक पोना सर्पवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. भुरग्यानो, तुमकां आयच्या दिसाक हो संभ्रम फावो केल्ल्या तुमच्या आवय बापाय पासत शिक्षकां पासत आमच्या बापाचे मागणे म्हणून आमी सर्व ते आमच्या बापाचे मागणे गायनान मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरेक्तेल्यांक आमकां तुझे उदार काकूळ दिन सर्पात कांदले सुटय आणि सर्वा कांदांतले वाटय. कित्याक त्रास सोडकी पत्नी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांका तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. समियान आमकां दिल्ली शांती मी वांटून घेवे. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती. हे देवाची शेळे संसाराचे पाप काढता ती आमचो बरो गोळ. तिच्या जेवणाका पयली
आमी सुभाग सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटे. सजीवो आनी करो मुंडो संसारात देवो आयलो सगळी आशा मोजा मोगाळ देवा बापा मोगाळ तुमच्या धाडलो सर मास मोजे कथा रगत पियेता नवे जीवित जोडलेल्या मुझे मास करे काम रगत करे पिवन सासली जीवी सोडीता तू समचे जीवित धेने मोलादी जिसू सडभोंदारा तुका अद्रेकता शिवचाक लालेता जिविताच्या भोंड्या तू समचे जीवित धेने मोलादी जिसू सडभोंदारा तुका अद्रेकता शिवचाक लालेता जिविताच्या भोंड्या सगळींच्या तोटांतली ती दाकाची वाट तुम्ही सतीचे फाटे सगळी आसो मुजो तुमचो मोगाळ देवा माली दाका तोटाचो मुझे तय कुटून तुम्ही रवशा जाल्या येते स्फोटी पावतेल्या मुझे शिवाय तुमच्या कितेंच करूंक जायना फळावी समृद्धेल्या तू समचे जिवीत धेने मोलादी जेजू सडभोंदारा तुका अद्रेकता शिवचाक लालेता जिविताच्या भोंड्या तू समचे जीवित धेने मोलादी जेजू सडभोंदारा तुका अद्रेकता शिवचाक लालेता जिविताच्या भोंड्या सायकी जावना सायेक बरो गवळी तुम्ही शेळयो हिडाच्यो शेळयांक म्हज्या बऱ्यांक हांव वळखाता नांवान तांकां आपयता आसो सरो देवून नितळ उदक लावून तुमचो बरो करता चुकोन गेल्ल्या शेळयांक सोदून कांदा
सोडवणारा तुका अतिरेकता सेवच्याक लालेता जिविताच्या उंड्या तू समचे जिवीत तेने मोलादी जिसू सोडवणारा तुका अतिरेकता सेवच्याक लालेता जिविताच्या मुंड्या सर्किसो जीवो आनी करो हुंडो संसाराक देवो आयलोलो सर्गी आसच्या मोच्या मोगाळ देवा बापान मोगान तुमच्या धाडलोलो सर्मास मुझे कदा रगत पियेता नवे जीवी जोडतेल्या मुझे मस्करे काय रगत करे पिवन सासनी जीवी जोड दिता तू समचे जीवी तेने मोलादी जिसू सोडवणारा तुका अतिरेकता सेवच्याक लालेता जिविताच्या हुंड्या तू समचे जिवीत तेने मोलादी जिसू सोडवणारा तुका अतिरेकता सेवच्याक लालेता जिविताच्या हुंड्या सर्गीच्या तोटात लिखी दाखा जीवार तुम्ही तुझे फाटे सर्गी असो मोसो तुमचो मोगाळ देवा मालिता का तोटासो मुझे तये कोटून तुम्ही रावशा जाल्या यतीस पळती फावतेल्या मुझे शिवाय तुमच्या कितेंच करूंक जायना फळा बी संभुतेल्या तू समचे जिवीत वेने मोलादी जिसू सोडवणारा तुका अतिरेकता सेवच्याक लालेता जिविताच्या हुंड्या तू समचे जिवीत तेने मोलादी जिसू सोडवणारा तुका अतिरेकता सेवच्याक लालेता जिविताच्या हुंड्या सायकी जावना सायक बरो गवळी तुम्ही शेळयो इडाच्यो शेळ्यांक म्हज्या बऱ्यांक हांव वळखाता नांवान तांकां आपयता आसो सोरो घेवन नितळ उदक लावन वस्तूंचो बरो करता चुको
जिविताच्या मुंड्या उपकार आठवण का दिता
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलें देखून हे आमी सार आमच्या बऱ्या गवळ्या सोतोळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें. ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेली आनी पातकाक मेल्ली आमी प्रामाणीकपणान जियेवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसली. ह्या देण्या पासत आमी तुका देन वाचता आनी घरा वचून ताच्या ताळ्या कान दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जियेवन आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हडकार. आलेलुया आलेलुया. आमी सर्व आतां भुरग्यां पासत प्रत्येक जावन या नेणतुल्या भुरग्यां पासत आमचे मागणे भेटोवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां हो देख घेवन भुरग्यांचे बरस आचरण करो. आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या मोगाचो आनी कुरपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू परी तुका मानवाली जावं, आपल्या आवय बापायक विधेय जावं, मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्राय देखीत वाडताना शिगूण आनी फुलां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुटसुटीत कर. शिकपान तांकां बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांबाळनाशें तांकां सांबाळून दर. सारको भेस विंचून काडो आनी रैरान मुखार सरो तांकां करपा दी. बापा, हर एक आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करो आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजोन पोलीस सभेचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करो तांकां जन्माय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान दवराव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान दवराव आनी तांची जतन घे. तांचे सोबे दवराव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वैर दवराव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दया करून बसा. मगाळ बांबयनीनो प्रत्येक जावन हांगासर हजाराच्या सैर्या ह्या जागानो आमी सर्व सांगाता मेळोन ह्या 25 जाणां भुरग्यांक पयलो कुमगार पयले पावटी जेजूक सबुल्ले अभिनंदन आमी पाडयता. कंग्रॅच्युलेशन डियर चिल्ड्रन ऑन रिसिविंग युअर फर्स्ट होली कम्युनियन. तशेंच सर्व वडिलां तुमकांय आमचे अभिनंदन आमी पाडयता. तुमकां आज भोव संतोश कित्याक म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आज पयले पावटी जेजू आयला. मस्तू दिसांत तुमी राखून रावल्लो हो दीस देवान तुमकां पळोवंक फोव केला देखून तुमकांय आमी अभिनंदन पाडयता. ह्या भुरग्यांक तयार करूंक दोतोन शिकोवंक तुमी आमकां सांगात दिल्या पासत तुमचो आमी उपकार बावडटा. ह्या भुरग्यांक फाटल्या वर्सांनी दोतोन शिकयल्या सर्व शिक्षकांचो मी उगडास करता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फाटल्या 20 दिसांत हांव रजा मेळयल्या दिसांत हांव काल पर्यांत सर भुरग्यांक बरी दोतोन शिकयलेल्या सिस्टर सिंथिया आनी आमच्या जेस्सी टिचरीक आमी काळजांत उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी पयल्या कुमगाराचो इंचार्ज बाप ऑस्मन डिसोजा ह्या वर्साचे पयल्या कुमगाराची जबाबदारी तांकां दिली. आनी त्या गाणी सांगाता मेळोन बोवापूर बायेन ह्या वर्सा भुरग्यांक बरी कन
दोतोन शिकयल्या तयार केला तांचो उपकार बावरताना बापा ओस्मांडान टिचरीक आनी सिस्टराक भुरग्यां तर्फेन एक मोगाची कानीक दिवन तांकां मान करीत तांचो उपकार बावडी जाय म्हणून हांव विनंती करता. टीचर आनी सिस्टर प्लीज कम फॉरवर्ड. मेहनत काढल्या ताचे सांगाता बाप विवेकानी जायती मेहनत काढल्या ह्या भुरग्यांक तयार करूंक तांचो आमी उपकार बावडता. तांच्या संतोशांत आज हांगासर वांटेली जावंक आयल्या तांच्या कुटुंबाच्या आनी सैर्या ह्या जाकांचो आमी उपकार बावडता. देव बरें करूं म्हणटा तुमी येवन तांचे पासोत मागला तुमचो वेळ तांचे पासो दिला तुमचो आमी उपकार बावडता. अपर बायेचें क्वायर आयच्या दिसा हांगासर ह्या भुरग्यांच्या पयल्या कुमगारा दीस केला. गायन मंडळीक तांकां गायन केल्ल्या सर्वांक आनी तांकां तयार केल्ल्या आमचो क्वायर मेस्त्री डेनिसाक देव बरें करूं म्हणटा हांव तांकां 2 ताळयो पेटोवन आमी अभिनंदन पाठवता. तशेंच हांगासर तयाराय घालूंक मंडावळ घालूंक मेहनत काडिल्ल्या मेरण्यामाक सोबीत वाजा तयार करून दिल्ल्या सिस्टरांक आनी हेर सगळ्यांक ह्या कुमगारा तर्फेन आदार सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडता. देव बरें करूं म्हणटा. फिरगस वार्षिक कार्यक्रमाची पट्टी करच्याक सरसंघ संस्थेचे अध्यक्ष आनी आयोग संचालकांचे मीटिंग मेच्या 8 तारखेर संजेर 6 वरार आसतलें. सुखानच नजर जावंक विनंती. वार्षिक कार्यक्रमाची पट्टी एप्रिल अखेरी भितर ऑफिसांत पावयतले.
कसा बापू फौस्तीन लोबो फादर मुल्लार सासो डायरेक्टर आशीर्वचन करतलो आणि त्यानंतर हांगासर भुरग्यांच्या गळ्यान ते सेरे याजाक सहायक विगार तांकां ते वांटतले गळ्यान ते घालतले आणि त्यानंतर भुरग्यांनी थंयच रावचें आणि सक्कड याजाका सांगता एक तस्वीर काडूंक आसचे ह्या वेळार आमी अकरेचें गीत गातयले हांव सगळें जाता म्हणसर गीत गायन करूंक तुमचे लागीं क्वायर पंगडा लागीं विनंती. तशेंच भुरग्यांक पयल्या कुंभकाराच्या भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक स्नॅक्स थंयसर फूड कोर्टांत तयार केल्यात तुमी थंयसर वचून ते स्विकार करूं भुरग्यां लागीं तांच्या कुटुंबाच्या संद्या लागीं आमी विनंती करता तुमी हांगासर जाल्लेंच थंयसर वचून ते स्विकार करचे. दयाकन उभी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं येसू जेजू क्रिस्ता मनशाकुळाच्या सडबंडरा तुझ्या मोगापासून आणि तुझ्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागे भोंवत आंकवार मरेच्या मोगापासून ही भुरगीं भक्तीन ही बेंतीन घालतली तुझ्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुझ्या कृपेन ती स्थिर रावून दी जो जियेते राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचो पासकांचो गोठ भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंत माय संगी तुझ्या पुताचे कश्ट मरण आनी जीवन नियाळूंक आमकां आदार जमचे ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे यात्रेक पॉयंट संपवन सर्गी राजाक येवंक तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमकां फावो कर. मरियमाची मजत मागया सांगाता नांवान मरियम म्हणया नवा मरियम कृपेन भरले सुमतीचे सांगाता स्त्री आमकां तुजो देव आनी सदैव फळ जे कुसजेन जेजू भगवंती मरिय देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुझी आमी गीता गावू हसिता दिन वाजता आमकडे मोरये आज तुका भक्तीन वरबे नमन करू. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुझी आमी गीता गावू हसिता दिन वाजता आमकडे मोरये आज तुका भक्तीन वरबे नमन करू. मायत देवाची मायत शेस आमची आयक माये दये मागणी आमची मायत देवाची मायत शेस आमची आयक माये दये मागणी आमची. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुझी आमी गीता गावू हसिता दिन वाजता आमकडे मोरये आज तुका भक्तीन वरबे नमन करू.
चिन्येच्या पयळार कश्ट अणभरार दी माये आमकां तुजी मजत चिन्येच्या पयळार कश्ट अणभरार दी माये आमकां तुजी मजत वंदिता वर्णिता ये देवाये वर्गीसर तुजी आमी गीतां गावूं हरसिता दिन वासाव आमकां मोरये आज तुका भक्तीन मुरबे नमन करूं मायत देवाची मायत शेस आमची आयक माये दये मागणी आमची मायत देवाची मायत शेस आमची आयक माये दये मागणी आमची वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीसर तुजी आमी गीतां गावूं हरसितां दिन वाजतां आमकां मोरये आज तुका भक्ती मुरबे नमन करूं चिन्येच्या पयळार कश्ट अणभरार दी माये आमकां तुजी मजत चिन्येच्या पयळार कश्ट अणभरार दी माये आमकां तुजी मजत वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीसर तुजी आमी गीतां गावूं हरसितां दिन वाजतां आमकां मोरये आज तुका भक्तीन मुरबे नमन करूं मायत देवाची मायत शेस आमची आयक माये दये मागणी आमची मायत देवाची मायत शेस आमची आयक माये दये मागणी आमची वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीसर तुजी आमी गीतां गावूं हरसितां दिन वाजतां आमकां मोरये आज तुका भक्ती मुरबे नमन करूं चिन्येच्या पयळार कश्ट अणभरार दी माये आमकां तुजी मजत चिन्येच्या पयळार कश्ट अणभरार दी माये आमकां तुजी मजत वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीसर तुजी आमी गीतां गावूं हरसितां दिन वाजतां आमकां मोरये
तुका भक्ती बरबेन नमन करूं वंदिता वर्णिता ये देवाये भुरगींसर तुजी आमी गितां गावूं हरसिता दिन वाजता आमकां मोरये आज तुका भक्ती बरबेन नमन करूं मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां San Sebastião, आमपासत विनंती कर भगवंत कुसचे गुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Jésus ये काळजान मोजा रावोंगे Jésus ये काळजान मोजा रावोंगे जीवन पावन करूंगे Jésus ये जीवन पावन करूंगे You were saying thank you, dear. Parish was making an honor to say thank you.
Jésus, Jésus,